आता न्हू ऑलरेडी 7:15 जालाय एंड वी आर गेटिंग रेडी फॉर मास. आमगे हिंग न्हू 8 o'clock हा इज मीन्स बाय 10 o'clock म्हळ्यार जातले 10:30 म्हळ्यार पावतली म्हाका सुद्दां घरा. सो आम आतां वचपा रेडी जाताय आनी रेडी गो तूं तेय वयता रेडी जावपा. आतां एक्चुली आमी ग्रावंडाचेर वचपा जाय न्हू तेका लागून आमी आतां आयज ते साडी घालपा आहा तेगे लूक दाखोवपा तेगे लूक दाखयता आतां लूक मागीर दाखयता तेगेलो ते साडी घालपा आहा. आनी तेगे साडी न्हू आयजूय येयला लास्ट मिनट आनी ब्लावज बी सगळें रेडीमेड गेले तेणें आनी मागीर दाखयता तुमकां तेगेलें. आनी हांवें बेसतो लास्ट मिनट हांव एक्चुली न्हू शिवपा आसलोलें मुगे 2 मटेरियल आहली म्हाका गेलोली पूण हांवें एकूय मटेरियल म्हाका शिवपा टायम मेळ्ळो ना. आनी मागीर हांवें पयलीं बेश्टो एक ड्रेस ऑर्डर केला बेश्टो प्रिंटर सिंपल सामको एज ऑल नोईंग बॉम्बे सुबेज गायलें हांवें चोयलें ना सुबेज करून घालताय तें. सो न्हू हांवें एक सिंपल ड्रेस ऑर्डर केला. सो सिंपल आहा स्ट्रेट फिटींग आहा आनी बिलो द नीज आहा मुगेलो ड्रेस तो आनी हांव तो सिंपलू घालतलें. सिंपल हेका लागून गेला की मागीर न्हू आमकां अशें करून डेली मागीर घालपा मेळटा न्हू तशें बेज अशें करून शिवपा म्हाका टायम ना म्हाका आहलीं 2 मटेरियलां आनी हांवें एक ऑफ वायट आहलोलें आख्खें ड्रेस रॉ सिल्क आनी एक आहलो मुगेलो रॉयल ब्लू. ही लुकटा हांवें काण म्हणल्यार म्हाका सुद्दां मोर देन दोनी लुकटे न्हू मोर देन अ इयर म्हाका जाली हांवें पूण क्रिसमसा न्यू इयरा कांयची ना ही पार्टी आनी आतां म्हाका शिवों टायम मेळना. सो हांव नोको केदोन टायम मेळटा तो. एनीवेज आय थिंक तुमचो येयला आमगे सगळें अजून सगळें मॅसअप आहा सगळ्यांगे रेडी आहा. वेलकनागे बी हांवें फेरमान रेडी दवरला आनी विलबरागे आतां लास्ट मिनट पॅन्ट शॉर्ट केला हांवें आतां लास्ट मिनट हॅमींग केलां. आत्तां येयन कामासान येयन तो आतांय तें केलां आनी आतां म्हणटा रेडी जावपा वयताय आनी रेडी जालें म्हणटकीर मागीर मेळटाय. हॅपी इस्टर एवरीवन म्हणटकूच दाखयता तुगे साडी दाखोवपा लागलो तूं लूक मी आपणागे लूक दाखयता तुमकां आतां साडी घायली ती आनी लास्ट मिनट तिकून गेल फॉल केला नासतना म्हळ्यार बरी सुद्दां चोवपा बरें आहा चोवपा. कलर बी बरो आहा हें ब्लावज बी सगळें रेडीमेड ते गेलें म्हळ्यार बरें आहा न्हू रेडीमेड म्हळ्यार कम्फर्टेबल मेळ्ळा न्हू. विश कोन्ना हॅपी इस्टर एवरीवन. आतां मुगे लूक दाखय तुमकां गे गो मुगे लूक दाखय पण दाखय मातशें पयशे दाखय मुगे सिंपल ड्रेस आनी मातशें हाडलें मुगे हाडलें न्हू बेश्टो सिंपल निदल फॉल्ड आवट ऑर द मिसेस निदल तो एल्कन इज नॉट विशींग एल्कन वील विश टुमॉरो. एल्कन न्हू आतां फाल विश करता तुमकां आनी आतां कितें खावपाक आमी सारकी 10:30 जालें आतां 10:30 म्हळ्यार आमी पावली घरा. वीस बेगीन जालें न्हू काबारू आमगे हाल आतां हावज ब्लेसींग करपाचें 12 o'clock एंजल्स वाचता न्हू तेदोण फादरान सांगिला होली वॉटर इन होराय म्हूण आनी 12 o'clock शार्प सामकें हावज आमी ब्लेस करपाचें हिंग फादर बीन येनाय न्हू आमी करपाचें ब्लेस. आतां तूं आतां रेडी जाता वचपा आमी दोगांय केस बांदून गेलोली हांवें आतां सोडलाय कितू कोर बी न्हू बरें जालें बांदलो म्हूण आनी आमी दोगांयनी बांदून गेलोली सामकें अशें करून वयर टाय करून गेलोली आतां येवन सोडलाय केस. सो आतां सामकें मेळपाचें फाल्यां डायरेक्टली आतां आमी थोडी पिक्चर्स बी क्लिक करताय आनी मागीर डायरेक्टली फाल्यां मेळया. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आज चालू नेक्स्ट डे. सो वन्स अगेन हॅपी इस्टर टू ऑल ऑफ यॉल. काल मातशें बेगीन वीश केलें तुमकां कित्याक आमगे हिंग मिसू बेगीन जाता सो चड बेगीन वीश केलें तुमकां काल. आतां न्हू हांव एकरी जालें आतां हांव वयता इगोजी कडेन मातशें हें हाडटा होली वॉटर हाडपा वयता आनी तें इगोजी सांगतलें कर म्हूण सांगलें बिफोर 12 o'clock. आमगे पाटी न्हू आमकां जाय तशें आमी व्हरपा बी नाका आहलो आमकां हे पाटी वॉटर बॉटल्स. सो फादरान सांगलें ते दितोलें म्हूण सगळें आमकां खाली बिफोर 11 o'clock म्हणजे बाय 11 o'clock वचून हाडपाचें थिंग वचून. आनी आतां ऑलमोस्ट जाला जावपा आयलें मातशें सुद्दां मीस जालो हां. सो मीस कापत अशें पयला मातशें वयता जाल्यार मागीर थिंग लूट आसतली आनी बाय 12 o'clock म्हळ्यार न्हू आमी ब्लेस करपा जाय घरानूय
एंजलच वाचतो न्हू त्या असो आतां मातशें वचून येता बेगीन आनी मागीर मेळटा. लेट्स गो टू कुक नाव. वॉट टू डू विल्बा? वॉट विल हॅव? डोंट नो मीन्स यू हॅव टू टेल नो वॉट टू डू नाव. वेगो कितें करुया आतां? सॉसेज पुलाव. विल्बर आयलो असो जिरा रायस करूं पडटा मागीर. सॉसेज पुलाव जिरा रायस. सॉसेज पुलाव जिरा रायस होचे सॉसेज पुलाव येयलोचे सॉसेज पुलाव. वॉट विल हॅव? यू टेल. वॉट एवर यू वॉन्ट आय मेक. Pizza no. No, I gave you 2 options. Sausage pulao you eat little. We'll make no today. Burger. That burger and all I can't make now. Some make some other time. Elkan at burger खावपा जायना रे बाबा. Today we don't have options बाबा. Finally I decide केल नो हाली हांव हेंच करता म्हूण जिरा रायस कित्याक दोन पाटी दोन दिंगे करूं नाकाय. आतां हांव हाली जिरा रायस करता एकूय. ओके. सॅलेड स्पेशलिस्ट आनी मिठा सांगिना गोंय खात ना कोट्यांनी ते भाशेन सॅलेड करून खायला खायला कॅबेज बी घालता थंय तें म्हाका तर मिक्स घालताय म्हणून सगळें लिंबू विनेगर आनी पेपर पावडर बी त्यात पयलीं मिक्स करताय न्ही साखर आनी कितें सॉल्ट बी घालून आयकूया कितें करून बसता ताका सांगिना आयकोयचे भाशेन कर म्हणून. आमगे फ्रेंड्स हांव विश करता आयच्या दिसा जेजूची कृपा आमकां शांतिकाय पवित्र आत्म्याची शक्ती आमकां मेळ्ळ्या ती सगळ्यांक तुमकां मेळों आनी मागीर आमगे मागणी सगळ्यांक पासत आनी मागीर सायज आमचे सगळ्यांक भाव भयणां पासत आमी भेटयतात आनी सगळीं बरी एन्जॉय जावय. हांव वयर काडे पयर जेजू आमगेलो आयज जेजू वरी आमकां सुटका मेळ्ळ्या 7 मेकळीं जालें आनी आमी सगळे बरेपण शिंपडावपाक कृपा मागया. आयज कितें केलें सांग मगे तुवें. आयज कितें रांदिल्लें तें सांग मगे. कितें रांदिल्लें तुवें गोंयांत? आयज कांय केलें ना आमगे दाळ बी उसळ बी म्हूण हांवें खाली बेश्टें वेज पुलाव केला आनी चिकन हें केलें बेश्टें हॉट डॉग बी तसो हाडलें. ओके ओके. आनी तूं सारिनान कितें केलां आसतलें? हांवें केलां मामीन सोरपोतेल धाडलेलें. आयज आमगे बेज मेन मामीन ऑल्टर बी रेडी केल्या. सगळें एशें सकलो दवरलां वयर कांय घालूंक मेळना. मागीर घालचें हय जालें म्हणटरी काम. हय मागीर घातलें थंय. मिरा सॅलेड कोत तेंचोय. मिरागे वर्क इन प्रोग्रेस चलता सॅलेडाचें. सकाळी हें जाला मिसा गेलो आनी सकाळी म्हळ्यार आसूं म्हळ्यार जालें दनपार जाला 3 भायर सरतलें. ओके हां चल बरी कोण तूं लय हां मामी सकाळच्यान फोन करतालें आमी ती मेळोंकू ना आमकां. ती मातशें मिसा सान येयली मुसता मातशें लेट जालें ती आयज लेट गेली म्हूण सांगताली मिसा ती
8:30 काय 8 o'clock सांगेल ते मिसा गेलो मागीर येवन मातशें बिजी उरलो मस्ती मागीर आतां मुगे सगळें जालें कोण आतां कांयच उबेज केलें ना न्हू हांवें मुगे प्लॅन चेंज केलो आनी जस्ट जिरा रायसूय हांवें शें केलां जिरा रायसा दाखयता आतां आनी मागीर हांव व्हिडियो एंड कोत्ता दाखोवचोय आमगे हूंय आहा तें दाखोवपाचें अशें आमगेलो जिरा रायस आनी सरपोतेल्यांचें आमगेलें जाता गरम केलां मामी घालून तें आनी हें मातशें वयर काड गो चिकन फ्राय आहा तें चिकन फ्राय आनी येतेतून कितें आहा हितून तें वेलबरागे मसता न्हू आनी सॅलेड म्हणटा आमगे रेडी जाता ओके तर हें आमगेलें आयचें इस्टराचें जेवण आनी आयज हांवें धाकटोसो व्हिडियो केला सुबेज व्हडलो केलें ना आनी नेक्स्ट व्हिडियोन हांव तुमकोडे म्हगेले थोडेशे ड्रेसीस शेअर करतलें म्हाका थोडीशी फोटोग्राफ्स मेळ्ळो आहा आतां म्हणजे हांवें पयलीं कितें केलो तेंय बीन आनी आतां कितें केलें न्हू म्हणजे थोडेशे आहाय मुकोडे सुबेज नाय सो हांव चिंतालें नेक्स्ट व्हिडियो न्हू हांव तुमकां ते शेअर करता म्हूण आनी कमिंग वीक हांव एक्सायटेड आहा कित्याक न्हू कमिंग वीक आमी वी ऑल कजिन्स आर गोईंग टू मीट मुगे विलबरागे आटीन कजन्स बीन सगळ्यांक मेळपा हाय बिकॉज इट्स मम्मीज बर्थडे हांवें तुमकां एक व्हिडियो सांगलेलें न्हू आमी तेगेली 26 कोताय म्हूण बिकॉज इट्स अ सॅटर्डे तेगे बर्थडे एक्चुली 30th एप्रील पूण 30th एप्रील न्हू वीक डे पडला आनी म्हाका दिसता कोण येवपा पावच नाय म्हूण तेचा मागीर मामी म्हणपा लागोली आमी 26 वापया म्हूण सो 26 नायट आतां तितून ती आफ्टरनून आतां आमी नायट शिफ्ट केला कित्याक तेगे मामीगे भयण एकली पावना म्हूण आमी इवनींग केला सो आय एम एक्सायटेड फॉर द कमिंग वीक नाव आनी सो या कितें कोतली तें हांव अजून डिसायड केलें ना म्हणजे जेवणा बीन कितें कोता तें हांवें डिसायड केलें ना अजून बट वी वील डिसायड नाव आतां फाल मंडे एवीका मुगे 6 ड्रेसीस दिवपा हाय बिफोर फ्रायडे बट आय नो आय डू इट म्हाका खबर हांव कोत्ता म्हूण आनी आय डू इट एनी हांव बाय फ्रायडे म्हणल्यार सगळें कंप्लीट कोत्तलें दीन बीन कित्याक मागीर हांव एक्चुली चिंतिता हांवें थर्सडे बीन कंप्लीट केल्या बरें काय म्हूण कित्याक म्हाका न्हू मागीर एक फ्रायडे मेळटलो मातशें साफ सफाई करपा जाय हांव कांय करूंक पावना ह्या दिसांनी पोत्तून आख्खें मॅस काल मातशें केलां बेडरुमान मी थोडें केलां आनी यू ऑल हॅव अ नायस डे आनी हॅपी इस्टर गॉड ब्लेस ईच एंड एवरी फॅमिलीज आनी थँक्यू ऑल फॉर द लव यू ऑल आर गिवींग फॉर माय चॅनल आनी थँक्यू एवरी वन बाय बाय एंड गॉड ब्लेस एवरी वन